नियर बाय कॉपरलीफ मशीन चालताय बाय. कर्नाटक पासिंग. इतके सावन सुद्धा हे मनीस सुदारपाचे ना. कितके सांगले हांकां कर्नाटकाची मशिनां चलोव नाका कशेंच आयकनान. ऑपरेटर ना हांगासर. डायरेक्ट कर्नाटक पासिंग मशीन चलयता तो पळय. येदन केदो भाई तो पळय कॉपरलीफ हॉटेल आहा. कॉपरलीच्या सारके ऑपोजीट. मातशें बेगीन येयात हांगासर. पुलिशेक आपयल्या. पुलीस येतात. कोणी धाडला मशीन म्हणटा तूं? थंयच राव रे थंयच राव. हो राव रे हांगा राव रे हो राव रे असो राव रे हांगा राव रे. सांगलं ना मात्र. अरे तुका कोणी धाडला मशीन? आज तुका सांगता ना मात्र. कितें कोणी धाडला मशीन? कोणी धाडला? मात्र काम करून. अरे कोणी धाडला मशीन? हां नाव सांगिना तू. आत्ता म्हणटाले मरे सूरज करताले मरे. कितें करता मात्र? हां व्हिडिओ कितें करता बेश्टे आता? उलटे उलटी म्हणी ना. हां तू व्हिडिओ कितें करता का म्हणजे? व्हिडिओ कितें करता आमचे ग्रुपार कळनाका बाबा. तू आमकां हे करता चॅलेंज करता म्हणून. कर ना मात्र. चॅलेंजूच मरे. तुका सांगला हे कर्नाटक मशीन चलोव नाका म्हणून. तू कर्नाटक कित्याक चलयता? चॅलेंज कर ना मात्र. हां चॅलेंज मग तुका खबर आहा मरे मशीन चलोवंक उपकारना म्हणून. तरी पण तुम्ही तुमच्या खातीर हांव अगेन्स्ट रावलो मरे. सगळ्यांच्या वांगडा रावलो काय ना म्हाका सांग. मशीन काडटा जाल्यार तू मशीन. मशीन काडटा ते सोड रे. मशीन काडटा ते सोड रे. कोणी तुका काम दिलं ते म्हाका सांग. हांव मशीन सोडटा अशें. कोणी काम दिला? काम कोणी दिला? हां आतां काम दिला कोणी सांगूंक जायना तुका? काम कोणी दिला? तुजें ओन काम हे? माझे ओन काम मात्र. कोणी काम दिला सांग म्हाका. बरे भाशेन विचारता का? बरे भशेन तू व्हिडिओ बंद कर मात्र. कित्याक व्हिडिओ बरो करू? मशीन व्हरता. अरे मशीन व्हरता सोड रे. तुका मशीन जाय तें हांगासून व्हरोंक जाय घरा तुका? बरें कोणी काम दिला म्हाका सांग. हांव ताका घट धरता. पात्र येता राव. कोण तो? तुका काम कोणी दिला? पात्र येता म्हणटा मात्र. बेश्टे पात्रांव कोणी कोण? तू काम पात्रांव कोण? तर म्हणले मात्र सुरजान. सूरज कितें? सूरजान काम दिला? हांव अविनाश बोबे, प्रेसिडेंट ऑफ एक्सकेवेटर ओनर्स एसोसिएशन. आमी परवरी वचून एक कंप्लेन दिल्ली 3 तारखेक की एक मशीन अशें इल्लिगल चलयता आनी ताजे डिटेल्स आमी अगोदर पयलींच सांगलेले आसा तुमकां. ताज्या उपरांत ती कंप्लेन थंय दिल्या उपरांत मागीर आमी परवरी पुलीस स्टेशनार गेल्या उपरांत पुलिसांनी तांकां धरून हाडल्या उपरांत ताणें सांगलें की आमी कोलवाळे बसून हे कॉन्स्पिरन्सी प्लॅन केल्ले म्हणून. हे 3 जाणां. त्या 3 जाणांच्या भितर एकटो आसा तो ऑलरेडी मर्डर केसीन इनवॉल्ड आसा. एक अंजुना पुलीस स्टेशनान जाणटी बायल कोण तरी तिका कितें इंजेक्शन दिवन पॉयजन इंजेक्शन दिवन मारून उडयली. ती इन्वेस्टिगेशन अजुनूय चालू आहा. केसी चालू आसा अशें आमी आयकलें. म्हणजे आमकां परवरी पुलीस स्टेशनान सांगलें की तुमी एक कोलवाळे कंप्लेन दिवची पडटली कित्याक ही कॉन्स्पिरसी खंयच्यान स्टार्ट जाल्या. ते रावताय हांगा कोलवाळे म्हणून आमकां कळ्ळें दुर्गानगरान म्हणून आमी आज कोलवाळे पुलीस स्टेशनार हाडून ताजे बद्दल तांची अगेन्स्ट कंप्लेन दिल्या. आतां ह्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनान सांगलां की आमी ताजेर इन्वेस्टिगेट करता म्हणून. आतां इतलेंच म्हाका सांगपाक जाय की ही कॉन्स्पिरसी अशें खांचीनी बसून हे तयार करतात आनी ह्या कारणान आमच्या एसोसिएशन मेंबर हांकां धोको आसा. कित्याक हे लोक ऑलरेडी क्रिमिनल आसात आनी ते क्रिमिनल असल्या कारणान तांकां दुसरी क्रायम करपाक कांय वेळ लागचो ना. कित्याक ऑलरेडी ते सुटले न्ही. ते तांकां तेंच्या मनान भंय कांयच जालो ना की कितेंय लफडे केले जाल्यार सुट्टा परत एक 10 वर्सांनी दुसरी क्रायम करची अशी तांच्या मनान खुरखुरी येता. म्हणून हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता की असले क्रायम करपी आनी हिस्ट्री शिटर म्हणटा म्हाज्या कोतान ताका ते तसल्या लोकांक हांगच्यान तडीपार करून धांवडावचे. तांकां आनी हांगा थारो दिवपाचो न्ही. नाजाल्यार आमकां सदांच हो धोको आसतलो. आतां तेंची कॉन्स्पिरन्सी अशी आसा की तो एका व्हिडिओन उलयला की आपल्याक जेलीन अमके अमके लोक मेळ्ळे तेन्ना आमी अशें तयार केलां तशें तयार केलां. फाल्यां उपरांत अशें जर जालें जाल्यार केन्ना कोणाक मारून गेले हो आमकां पत्तोय लागचो ना. पूण आमच्या जिवाक धोको आसा म्हणून ही जी 3 नांवां आमी जी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा हांकां तडीपार करचें. म्हणजे तांकां आनी गोंयान हांगा कसलोच बिझनस किंवा तांकां रावपाकूय दिवचें न्ही. सद्या ते खंय तरी भाड्याच्या घरान रावता म्हणून कळ्ळें. सो भाडेकारांनीय तांकां धाडून घालचें आनी हांगा तेंचें नामो निशान मिटोवचें. कित्याक आमच्या गोंयान असली लफडी आमकां नाका. आनी जर अशें शक्य जालें ना आनी तांणी जर परत आमचेर हात घालो जाल्यार सगळे गोंयकार आमी एकठांय जावन ताका आमी धडो शिकोवपाचो प्रयत्न करतले. आमी कायद्याची बाजू घेवनूच फुडें सरलेले आसा. आमकां कायदो हातान घेवपाचो ना म्हणून आमी हे प्रयत्न आमचे चल्ले. आज ह्या पुलीस स्टेशन त्या पुलीस स्टेशन आमी भोंवता आनी मागता आमी सरकारा कडेन की असल्या लोकांक तडीपार करचें. हो धोको आमकां एसोसिएशनाकूच आसा अशें कांय ना. जो मनीस ताजे अगेन्स्ट उलयता ताका ते मारूंक शकता. म्हणून हाजी एक्शन पुलिसांनी जितले जाता तितले बेगीन घेवची आनी तांकां तडीपार करचें आमी आनी आमकां हातूंत न्याय मेळोवन दिवचो इतलेंच हांव मागता. आनी दुसरें म्हणल्यार कशें आसा हे लोक कोण काम करपाक येयले तेंचे आमी अगेन्स्ट ना.
काम करपाचे गाडयो जे मशिनरीज घेता पळय तांकां रजिस्ट्रेशन नंबर ना, इलिगल सगळे. काय कर्नाटक पासिंग मशीन हांगा चलयतात, म्हणजे हांगा गोंयांत इतले लोक आसात मशिनरीज घेवन हांगा आसात. आयज तांकां खंय तरी तेंचेर बेरोजगार जावची परिस्थिती येयलेली आसा आनी हे सगळे इलिगेटी हे करून हे आपले धंदो करता. आनी वयल्यान अशे क्रायम वृत्तीचे मनीस हे लोक असले आमकां नाका. आमी जायते फावटी CM सराक सुद्दां मेळिल्ले आसा. हे भायले लोक येवन हांगासर आमकां इतलो त्रास करतात आनी आमकां जो आयज बिझनसाक जो त्रास जाता तो खंय तरी ह्या मनशांक खातीर जाता. ताका लागून हेचेर सरकारान असो बरोसो एक निर्णय घेवन तांकां आमकां एक न्याय दिवपाची गरज आसा. कारण जर आमी गोंयकार नीज गोंयकार म्हणटा आमी स्वता आमचे इन्व्हेस्टमेंट करून मशिनरीज घेता जावं ट्रक घेता ते बरे चलतलो जाल्यार ह्या लोक जे भायल्यान येवन हांगासर आमचेर आपली हुकुमशाही करूंक सोदतात हांकां खातीर तडीपार करची गरज आसा. एडजेक्ट ओवरऑल सिनेरियो मातसो एक्सप्लेन कर कितें आहलो तो. मेनली कितें जालें, तेंचें एक मशीन कर्नाटका पासिंग कॉपर लिफा कडेन चलतालें. सो आमी आमच्या मेंबरांक ते आयडेंटिफाय जाले आनी एक आमच्या असोसिएशनाच्या थ्रू एक रेझोल्युशन पयलींच घेतलेलें की जरी ते मायग्रंट्स असले, त्यांची गोवा रजिस्टर्ड मशिनां असली तरी ती आमच्या बरोबर आमी चलोवपाक तांकां एग्री जाल्यात. पण तितूर आमी एक क्लॉज घातला की अदर स्टेट रजिस्टर्ड मशीन हांगा चलोवप ना म्हणून. सो त्या रेझोल्युशनाचेर आमी ठाम आसले. तरी सुद्दां ह्या दोगांनी मस्ती करून ते दादागिरी करून थंय मशीन आपले चालू केले. ते आमी हाडयले, ते स्टॉप केले थंय इलिगल. आनी मेन जाता कितें, हे जे लोक आसात न्हू ते कायद्याच्या बंधनान रावन कसलीच कामां करिनात. ती फक्त कायद्याच्या भायली जी कामां असतात न्हू, म्हणजे खंय तरी हिल कटींग करप नाजाल्यार आनी कितें बुश कटींग करप, झाडां कापूंक मेळनात ती तसली कापप, असल्यो गजाली चड करतात आनी तसल्या कामांक हेंकां लोक आपोवन व्हरतात. सो दुसरी गजाल कितें, जेन्ना आमी ताका समजायलें बाबा तूं मशीन काड, हे तुका काम करूंक कोता येना ताका समजायलें, तेन्ना तो खूब दादागिरी थंय करूंक लागलो आनी तो चडूच उलोवंक लागलो. तेन्ना आमी म्हटलें तुज्या वांगडा आमी वाद घालिना, तेच्या परस पुलिसांक आपयलें आनी मशीन अटॅच करपाक लागले. थंय एडजेक्ट चलतालें कितें, आं थंय एडजेक्ट चलतालें कितें कल्ले कटींग लेवलिंग कितें करतालो तो आनी झाडां बिडां कितें साफ करतालो. झाडां अशी मोडून बीन ना, अशी उमटून उडयल्या व्हडली झाडां थंयच आसा ते अजूनय तशी आहा. आणि फॉरेस्टान फॉरेस्टान कंप्लेंट दिला, फॉरेस्टाने हे केला, पंचनामा केला. आता तो पंचनामाचा रिपोर्ट फॉरेस्टान पंचनामा केला असताना ते मशीन घेऊन गेले. जेन्ना आमी ताका समजावपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तो पयलीं एकटो शांत आसलो. मागीर तेजो भाव येतकच दोगूय मागीर आमच्या आंगार येवपाक लागले. भाऊक बीन तेंच्यांनी धुकल्लो आनी एक दोग जाणांक आमच्या धुकल्लो. तेन्ना आमी मागीर म्हटलें आमी तुमचे कडेन म्हटलें आमकां हांगा झगडी करपाची ना. आमी इमिडिएटली पुलिसांक आपयले, पुलीस येयले, पुलिसांच्या फुड्यान सुद्दां ते दादागिरी करताले. मागीर मशीन अटॅच केलें सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर. पण सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले, कंप्लेन दिली. मागीर ते म्हणपाक लागले की ती बॉर्डर असल्या कारणान तेंचो कितें तरी हे आसा, पर्वरी पट्टा की सालिगांव पट्टा असो विशय येयलो. मागीर ते म्हणपाक लागले तुमी पर्वरी पुलीस स्टेशनार चला. मागीर आमी परत पुलीस स्टेशनार पर्वरी येयले, थंय कंप्लेन दिली, थंय तांकां दवरले. मशीन सालिगांवच असले पूण हांकां मागीर त्या रातीक डिटेन केले तेंच्यांनी आनी मागीर म्हाका दिसता बॉन्ड घेवन सोडले. ते बॉन्ड घेवन सुटल्या उपरांत ते भुरगे जे दोगूय असले ते आनी कोण आपल्या लोकांक घेवन ते एकी कडेन कोलवाळे खंय तरी बसले आनी रातचे तेंच्यांनी व्हिडिओज व्हायरल केलो की आमी वॉइस मेसेज, ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल केले की तेणी आमच्या गोंयकारांच्या अगेन्स्ट ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल केले. गोंयकार आमचे कितें करतले, ह्या गोंयकारांक सगळे धडो शिकोवया, आमी सगळे समाज एकी कडेन जावया आनी हे प्रत्येक गोंयकाराक आमी दाखोवन दिवया की आमी कितें ते बॉर्डर बंद करया, भाजी बंद करया, असले सगळे तेंच्यांनी उलयलेले आसा. आनी हे अशा प्रवृत्तीचे लोक म्हणजे जे आनी तेंच्यांनी हे उरला आमचे कडेन कितें हत्यारां बित्यारां आसा ती सगळी काडून आमी हांकां धडो शिकोवया अशेंय उलयला. आनी तेतूर आतां अशें कळोन येयला की तेतूरलो जो एक मनीस आसा तो ऑलरेडी हिस्ट्री शिटर, तो एका मर्डर केसीन पयलीं भितरूय आसलेलो खंय तो. सो आमची एक मागणी आसा की अशा प्रवृत्तीचे जे लोक म्हणजे हांव तर म्हणटा ही आतंकवादी प्रवृत्तीचे जे लोक आसा त्या लोकांक हांगासर दवरपाचेच न्हू. गोंयान आमच्या गोंयकारांच्या जिवाक धोको आसा किंवा आमी जर म्हणटा की आमी हे जे असोसिएशनाचे लोक आसा हांकां तर तेणी सरळ सरळ धमकी दिल्लेली आसा, हांकां आमी कशें ते पळोवन घेतले म्हणून. सो आमी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन विनंती करता की ह्या जे भुरगे जे इन्वॉल्व आसात ह्या केसीन तांकां हांगाच्यान तडीपार करचे आनी तांकां भायर दवरचे. म्हजें नांव सिराज विनायक अशोणकर, क्रेन एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हांव. आनी JCB म्हजे आसा, JCB वांगडा ते पयर आमी JCB तुमकां सांगला, तुषार तेलीन सांगले ते हिसपान JCB काल आमी हाडयल्या उपरांत तेणी राती सुटलो तो, सुटल्या उपरांत रातचे तेणी नाका जाली उतरां दिल्या. इवन तेणी CMांक सुद्दां कितें म्हटलां
आनी गोंयची बॉर्डर बंद करता खंय भाजी बिजी बंद करता खंय तो हेणी तर गोंयची सॉरी कर्नाटक बॉर्डर बंद करता आनी गोंयान भाजी बिजी येवपाची बंद भाजी तर बिजर बंद करता म्हणटा हे उपाशी मरचे ना थंयसर गोंयचे लोक विकते घेता म्हणून हे जगता कर्नाटकाचे आनी हो दुसरे 2-3 जाण आसा ते न्हू जाले आयज आमी पर्वरी पुलिशनार गेल्ले पर्वरी पुलिशनार पुलिशेचे फुडल्यान सुद्दां तो म्हाज्या मेंबरा वांगडा झगडोंक सोदता वा न्हू जाली उतरां रफ उलयता तो आतां सध्या ताका पर्वरी तेंच्यांनी बसोवन थेयल्या आमी कोरवाले पुलिशनार येवन कंप्लेंट दिल्या तेजी आतां कोरवाले PI ना आयज संडे न्हू आयज PI ना म्हणून आमी आयज वयता आमकां फाल्यां आपयला तेंच्यांनी आमी फाल्यां कितें आतां येवन सकाळीं फुडें हे करतले म्हाजी एकूच विनंती आहा CM सराक हे बरे कामां केल्या घरांक लोकांक घरांक कोणाक रावोंक मेळना तांकां घरदार दिला व्हडले CM सराचे उपकार एकूच आमी मागता की आमकां गोंयकारांक जे आमचे बिजनस करता इतकी रिणां काडून जी रिणां काडून बिजनस करता ती गोवा गव्हर्मेंटाक आमी पयशे दिवन आमी रजिस्ट्रेशन हे ते करता हे जे कोण भायले लोक येता पळय कर्नाटक पासिंग महाराष्ट्र पासिंग मागीर हरियाणा मागीर आंध्रा बिंद्रा येता पळय तांकां मातशें तुमी सांगा की हांगासर काम करूं नाका आमकां पयलो चान्स दिवपाचो काम करपाक भायले हे कोण आसा पळय तांकां चान्स आमी बरे भशेन सांगून तांकां सांगले तरी पूण ते आयकनात आनी मागीर असले आमकां धमक्यो येता फाल्यां काय आमची फॅमिलीची मारूंक शकता म्हाजे मेंबर्स आहा सगळे मेंबर्सांक कोणाक मारूंक शकता सगळे कांय ना म्हटल्यार बेश्टो हे न्हू क्रायम जातले मागीर पयलीं तुमी जाणा धाकटे यंग भुरग्याक कशे जूर दितात कोण सुसायड जातात कितें करतात आतां आमी कितें करतात नवे भुरग्यांक आमी प्रमोट करतात आतां JCB सुद्दां आमी ट्रक सुद्दां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट केल्या कितक्योश्योच गाडयो घेवपाचे अशें प्रमोट केल्या आमी गोंयच्या भुरग्यांक इतकोच मातसो न्याय दिवपाचो आमकां थँक्यू